Rule number 12, in other matters such as leave salary, travel concession, medical aid, advance for purchase of the conveyance, housing advance, maintenance, verification of service book, fixation of pay, etc., which are not covered by this rule, the provision contained in the civil service rule of the government shall be applicable to all the employees of the Goa Board of. तर इतले सगळी आमच्या शालांत परीक्षा मंडळाक सरकारान म्हणजे आमकां असेंब्ली पावर दिल्ली आसा, एक्ट आसा, आनी ह्या एक्टा प्रमाणे हेच्या पयलीं आमकां सगळ्यांक DA जावं सगळ्यो ज्यो ज्यो गव्हर्मेंटाक एंटायटल आसा त्यो गोश्टी आमकां प्राप्त जाल्ल्यो आसा आनी ह्याच वेळार आमकां त्यो मेळोंक ना. म्हणजे सर्कुलान तशें म्हटलां त्या पासत आमी असो निर्णय घेतलो की जे मेळटा तांकां तें आमकां मेळपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार दीस गोवा बोर्ड इज ऑटोनॉमस बॉडी. सगळीं स्कुलां जी आसा न्हय, जवळ जवळ 500 स्कुलां आसा, 100 हायर सेकंडरी आसा. ऑल दी सेकंडरी हायर सेकंडरी स्कूल आर एफिलिएटेड टू दीस बोर्ड. ऑल दीस सेकंडरी हायर सेकंडरी आर एफिलिएटेड दीस बोर्ड. पण ते स्कुलांक मेळटा आनी आमकां मेळना. तर जर तेंच्यांनी जर तशें केलें ना, आमचें मान्य केलें ना गोश्टी, तर आमी 27 तारखेच्यान गोवा शालांत परीक्षा मंडळ हो बंद आसतलो असो आमी सगळ्यांनी एकमुखी निर्णय घेतलो आसा. गोवा बोर्डाच्या अध्यक्षान ताबडतोब आमकां हे पे कमिशन लागू करचें अशें म्हणटा. इतलेंच हांव म्हणटा लागू करचें, नाल्यार अन्यथा ह्यो 12वी आनी 10वेच्या भुरग्यांच्यो ज्यो परीक्षा आतां लागीं पावल्यात त्यो परीक्षा ज्यो आसा त्यो उरतल्यो. No, see, we cannot take any decision because it is not in our hand, and we cannot go against the government's notification. When government has specifically mentioned that these autonomous body and all they have kept aside, and they will be forming committee, they will give their decision, and then government will announce. So we cannot go against government, but immediately we have taken action. Even before their representation also we could have, because we know that they are equally working like other government servants and they should get all other salaries, scales, everything are at par with other government servants. आता गव्हर्नमेंटने एक वेगळी फॉर्म केलेली आहे कमिटी आणि तुम्ही एक वेगळी फॉर्म. नाही, आम्ही इंटरनल फॉर्म केली, कारण शेवटी आमच्याच फंडमधून आम्ही देणार पैसे. तर त्यामुळे काय हे करायला येईल, कसं इम्प्लिमेंट करायला येईल, किंवा आता सपोज एरियर्स वर्षाचे द्यायचे तर मग ते कसे ॲडजस्ट करायला येईल, वेदर वी कॅन शेअर ऑर व्हॉट विल हॅव टू दॅट दे विल स्टडी.